राज्यात दिसपट्ट्या अपघातांची संख्या वाढत आसा। फाटल्या कांय दिसांच्यान चिंबलाचे जंक्शन मरणाचो सापो जावन रावला। हांगा दिसपट्टो एक तरी अपघात जायत आसता। अधिकाऱ्यांक मनशांच्या जिवाचे सोडून हेर सगळे गजालींचे पडिल्ले आसा। हे जंक्शन अपघात मुक्त जातले म्हूण सगळ्यांनी आश्वासनां दिली, तरी लेगीत अजून मेरेन कसल्योच हालचाली पळोवपाक मेळना। काल राती सांखळे कारापूर वाठारांत एक भिरांकूळ अपघात जालो। पळयात गोवा 365 चो रिपोर्ट। हे तुम्ही पळयता ते मोस्ट मॅसिव प्लेस ॲट हायवे म्हळ्यार ही ओल्ड गोवा टू पेंजीम आनी चिंबेल जंक्शन सिग्नला कडेन जंक्शनाचेर तिका सिग्नल आहा आनी मोस्ट मॅसिव अँड डेंजरस प्लेस हायवेचेर म्हणटा पळय ती ही। आनी हो इतलो हे आहा हिंगा एवरी डे धाकटो व्हडलो एक्सिडेंट जायत आसता। आनी एज पर द इन्फॉर्मेशन हिंगा ऑलरेडी फॉर लास्ट 4 months एटलीस्ट 2 ते 3 डेथ जाल्ले आहा। आनी हो मॅसिव एन एक्सिडेंटल जंक्शन म्हणटा पळय ते चिंबेल जंक्शन। हिंगा आतां ग्रीन सिग्नल पडलेले आहा दुसऱ्यांक क्रॉस करपाक, पूण हांकां मेन रोडाचेर रेड पडलेले आहा तरी व्हेकल वयता। आतां हिंगा एक्सिडेंट जाता आनी फाटलो न्यू गव्हर्मेंट येवन ऑलमोस्ट 5 म्हयने जाले आनी न्यू गव्हर्मेंट आनी हिंगचो न्यू MLA येयलो पळय ताणें सांगलेलें विथीन 2 months हिंगा कितें आहा ते प्रॉब्लम आपूण सॉल्व करतलो म्हण। आतां हे इतले तेंप जालो हिंगा हे रोड वायंडींग करपाक हिंगा मेन म्हणटा ते टेम्पररी सॉल्युशन जावंक जाय आसलें हिंगा हो रोड वायंडींग करपाक। आतां हे हिंगा काटींग करून दवरलेलें आहा कितले म्हयने जाले, पूण हें काम आजून स्टार्ट जावंक ना। पूण लोक हिंगा एक्सिडेंट जावन मरत आहा। 2 ते 3 डेथ जाले ह्या जंक्शनाचेर आतां फॉर लास्ट 5 म्हयन्या भितर। पूण हिंगा डिवेलपमेंट करपाक हे सायडींतले ते सायडीक वयता, पूण हिंगा डिवेलपमेंट पळय लोकांची लायफ सेफ्टी करपाक डिवेलपमेंट म्हणल्यार म्हाका दिसता लायफ सेफ आसपाक जाय लोकांचे। पूण हे लायफ सेफ करपाक हिंगा पळय हे फोंडून दवरलेलें आहा रोड वायंडींग करपाक आनी 5 म्हयने जाले हे आजून हे हिंगा कांयच हें केल्लें ना। पळय हिंगा आतां मेन प्रॉब्लम पळय तो रेड सिग्नल पडलेले आहा, पूण तरी हिंगा व्हेकल वयता। हिंगा आतां एकूच सांगूंक शकता गेल्या 5 म्हयन्यांक हिंगा डिवेलपमेंट करता म्हूण सांगलेलें, पूण 5 म्हयने जाले 6 म्हयने जायत येयले पूण हिंगा एकूय डिवेलपमेंट कांयच जावंक ना। ह्या जंक्शनाचेर तेणी इतलें सांगलेलें 2 म्हयन्या भितर हिंगा काम चालू करतलें म्हूण फ्लायओवराचें, पूण 2 म्हयने जाले हिंगा एक फातर लेगून आजून घालूंक ना। आनी रोड वायंडींग करपाक रोड कट करून दवरलेलो आहा तेका आजून एक फोडी लेगून घालूंक ना, पूण लोकांक एक्सिडेंट जावन लोक हिंगा अपघातान मरत आसा। मजगती कुळण कारापूर वाठारात राती कडेन कदंबा बस आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात दुचाकीचो चुरो जालो, जाल्यार जखमीक बांबोळेच्या गोमेकोत उपचारा खातीर दाखल केला। पळयात। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आनी महेश गोवेकार।